4 महिन्यान तूं 23,000 किलोमीटर सोलो बाईक रायडिंगान कंप्लीट केलेलं. एशियाच्या बुक ऑफ रेकॉर्ड, इंडियाचे बुक ऑफ रेकॉर्ड्स हांव तूं दोनींतूय नाव ॲड करून घेतिलें आमगेल पुरा कोंकणी समाजाचे भरमेचे अमृता जोशी. आजी आमगेलो तो विश्व कोंकणी केंद्रांत आसा. नमस्कार. आमगेल युवा साधक कार्यक्रमाक तुमचं सगळ्यांचे स्वागत. अमृता, हांवें सांगला मरी एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड आणि इंडियाचे बुक ऑफ रेकॉर्डांत तूं तुगेलें नाव ॲड करून घेतलं. सो तेन्ना तुका कशें फील जालें? मस्त खुशाल म्हळ्यार आमी कसं नाही अचीव करका म्हळ्यार हांतू आमी 2 तासांचे आतां आमगेले डेली रेस कशें जाला म्हळ्यार कसं नाही आमी अचीव करका आमी कसं नाही एक नांव घेवका म्हळ्यार हांतू पुराय जाणा तर रेसार राबलेंचे. सो तें एक नांव आमकां मेळ्ळें म्हणटाना आमकां तें जावचें खूश आसा पळय एक्स्ट्रीम लेवलार. सो मस्त खुशी जाता. ओके, तुगेले मुखारची जर्नी आमी उलोवची पूण आमगेल्या ऑडियन्सा खातीर तुगेलें एक सान परिचय, तुगेलें घर, तुगेल्या गांवा विशीं. म्हगेलें नांव अमृता जोशी. म्हगेलें गांव कुंबळे, कासरगोड लागीं. सो म्हगेल्या घरांत तूं अम्मा, अण्णा, अक्का आनी हांव. आतां तांकां पुराय वाडीक जावन तांगेल फॅमिली कोन्न घेतल्यांची. आतां हांव आनी अम्मा कुंबळ्यांत आसांची. ओके, तुका फर्स्ट टायम तुका केन्ना दिशिल्लें एक बाईक रायडर जावन हांव एक जर्नी करता म्हूण सांगून? 2012 म्हाका 12 इयर्स आसतनाच हांव बाईक रायडींग शिकयली. बट तादन पुराय स्कूल ग्रावंड्सांत हांव सोडता आशिल्ली. आफ्टर 18 हांव ऑन रोड गांवांतूच सोडूं स्टार्ट केलेलें. सो बेसिकली रायडर जावन हांव कन्वर्ट जालेलें 2019 ओके, तादन तुकून म्हगेली जर्नी स्टार्ट जाली. तूं आतां बाईक रायड करता म्हणटना एक नॉर्मली बाईक म्हळ्यार एक जनरल परसेप्शन आसता, ओके चल्ल्यान मात्र सोडचें म्हूण जावन. सो एक विंगड पळयतना कसं नाही सांगता ती त्या मागीरच्यो शेव, बट एक घरान तूं तुका एक सपोर्ट कशें आशिल्ला तुगेलो आम्मू जो की घराच्यान कशी एक्सेप्ट केलता? म्हळ्यार या म्हगेली बाईक सोडका म्हळ्यार म्हगेल्या अण्णा लाश आशिल्लें. सो अण्णाक पुड दुखून म्हाका हांव बुलेट सोडका म्हळ्यार अण्णाक मस्त आशे. सो 2019 तूं म्हगेले आन गेल्लो. तातूंत हांव मस्त लो जाली. म्हाका म्हळ्यार आन मस्त अटॅच जावन आशिल्लें. म्हळ्यार हांव घरांत सान धुव. सो अण्णा तेन्नी धुव म्हळ्यार मस्त अटॅचमेंट आसता न्हू. सो मस्त डिप्रेशन टायपार जावन चमकली. तातूंत अम्मान म्हाका आपास वयर तांडयलें, तूं बाईक रायड करी म्हळ्यार आमी भोंवताल्यांक भोंवतान मायंड फ्री जाता. घरान तूं बसल्यार आमकां एक टायप जाता. सो कसं एक अचीव करी म्हणून अम्मान म्हाका मस्त मेंटली म्हाका स्ट्रॉंग करून प्रिपेर करून पेटयलेलें. ओके, तुवें सोलो बाईक रायड फर्स्ट खंय म्हणून चमकली? फर्स्ट म्हळ्यार मैसूरांत आमगेले म्हळ्यार फॅमिली फ्रेंड आसा. सो म्हाका जो केन्नाय लो फील जाता पुरा एक 2-3 days गॅप घेवन हांव मैसूरा वचून येता आशिल्लें. सो थंय दुखून म्हाका ओके सोलो म्हळ्यार एक कर येता सोलो खंय वचत म्हाका म्हळ्यार एक कॉन्फिडन्स थंय दुखून येयलें. ओके, तूं आतां एक बाईक रायडा वचका म्हूण चिंतलें, कसं पुरा प्रिपरेशन्स करता तूं वचका जाल्यार वतन व्हरचे विशयार की हेल्था विशयार की कसं प्रिपरेशन्स करता? म्हळ्यार नॉर्मली हांव कंप्लीट गेर्स म्हळ्यार आमकां आतां एक्सिडेंट आमकां सांगून येना. सो आमी कंप्लीट गेर्सार आसल्यार आमी पडल्यार आमकां कसं नाही मेजर जावन आमकां लागना. सो कंप्लीट गेर्स हांव फस्ट सेट करून घेता. मागीर फस्ट एड किट म्हळ्यार आमकां केदां हेल्थ अप्स एंड डावन्स येता म्हणून कळना, वेदरा निमित्त फुड्डा निमित्त. सो आमगेले बॉडी डिहायड्रेशन जावन जाता पुराय. तातूंत फस्ट एड किट हांव एक रेडी करून घेता. मागीर नॉर्मली आमगेले कसं एक स्नॅक्स इन केस आमकां केल्या कडेन रेस्टॉरंट्स मेळना ना आमकां लागची फूड थंय आसना. सो आमी कसं एक स्नॅक्स घेतांची ते घेता. आनी न्यूट्री बार्स हांव रेडी करून घेता. म्हळ्यार कसं नाही फूड आमकां पावतना बॉडी म्हणटा न्यूट्री बार्स हांव घेता, इनटेक करता. ओके, सो हा पुरो तुगेलो फर्स्ट हाजे तूं जर्नी सांगलें तशी तुगेले ह्या इंडियाक तूं ऑल इंडिया बाईक रायड करून आयला सोलो. सो त्या सगळे जर्नी तुगेली कशें आशिल्लें आनी खंयच्या प्लेसाचें तुका एक मस्त मेमोरेबल म्हूण दिसता एक एक्सपिरियन्स? म्हाका म्हळ्यार होल इंडियांतूच कंप्लीट एक मेमोरेबल म्हूण सांगता येता. म्हळ्यार एक कडेन ते कल्चर जावो, फूड जावो, लँग्वेज जावो कंप्लीट डिफरंट एक्सपिरियन्स ते एका भशेन एक डिफरंट जावन आसता. सो मस्त ते एक डिफरंट एक्सपिरियन्स. बट म्हाका मस्त हार्टली कनेक्ट जालें म्हळ्यार नॉर्थ इस्ट.
बिकॉज नॉर्थ ईस्ट हांव हांगा रायड स्टार्ट करचे तदना नॉर्थ ईस्ट म्हणल्यार लायक कॉन्सेप्ट म्हाका नेगेटीव जावन आशिल्लें. थंय रेप केस चड जाता, चल्यांक सेफ न्हय, तावे सोलो म्हणटना आनीकय व्हेरी डेंजरस, फूड मेळना, कॉन्टॅक्ट जायना म्हण पळय. सो कंप्लीट नेगेटीव मायंडार हांव भायर सरलेली. बट थंय पावतर म्हाका कळ्ळें थंयची जन कंप्लिटली डिफरंट, व्हेरी केअरिंग. आमगेले म्हणल्यार ओन फॅमिलीशी ट्रीट करतांची. म्हाका तांगेले भयणी मंके दुवे मंके ट्रीट करतना ते एक मोग मेळटानाच पण आमकां आमी आतां लायफ लीड करचें कसं न्ही, आमकां कोणें मोग करका म्हणल्यार लायक आमी हांतो आसूचे. सो त्या मोग आनी मेळटाना मस्त खुशी जाता. ते एक विंगड एक्सपिरियन्स. ओके, तो चांगला कल्चर लँग्वेज पुरो डिफरन्स आसता. मग ह्या सगळे जर्नीन तू खंय जो एक कल्चरल डिफरन्सीस एक्सपिरियन्स केलेला आसा? वय हांव नॉर्थ ईस्टांतू म्हाका आतां आमी नॉर्मली नॉर्थ एंड सावथ थोडे सिमिलॅरिटीज आसा. आनी आमगेले कल्चरल ड्रेसींग जावं फुडांतू थोडे सिमिलॅरिटीज आसा. बट नॉर्थ ईस्ट इज व्हेरी डिफरंट. आमकां थंयचे ड्रेसींग जावं फूड पुरे ते विंगडाचे तातूंत हांव म्हाका ते एक्सपिरियन्स करता म्हूण आशा आशिल्ली. सो हांव एवरी स्टेटांतू नॉर्थ ईस्टांतू थंयचे तांगेले ट्रेडिशनल ड्रेस कसो आसा ते हांव वेअर करून हांव ते एक्सपिरियन्स केला. सो म्हळ्यार फोटोज काडून घेवचे, विडियोज काडून घेवचे आनी हांव ते सोशल मिडियान ते अपलोड केला. सो ते एक डिफरंट एक्सपिरियन्स तांगेले ट्रेडिशनल वेअर्स घालून घेवचे. ओके, तुगेल ह्या सगळे एक जर्नीन तू ह्या पुरा इंडिया भितर आमी उलयच. आउटसायड इंडिया तू केन्नाय जो बायक रायड करून चमकलेले आसता आनी खंयचे एक प्लेसाक? या ऑल इंडिया रायडांतूच हांव ट्रायनेशनय कंप्लीट केला. बांगला, म्यानमार आनी नेपाळ. म्हळ्यार बांगलांत वेस्ट बेंगॉल देखून आमकां एंट्री जावच्या वे आसा, थंय देखून वचून येयली. आनी म्यानमार नागालँडांतू एक लुंगवा म्हळ्यार एक विलेजस, थंय देखून म्यानमार व्हेरी फ्रेंडली. मणिपुरा दुखूनय आसा बट तांगेल कसकी हांतू थंय बॉर्डर क्लोज केला. सो नागालँडांतू तांणी कशें म्हळ्यार कॉमनली लायक लागींगार चाल मंके आसता तांणी व्हेरी फ्रेंडली. सो थंय हांव 3 days स्टे करून येयली. अँड नेपाळ नॉर्मली आमगेले इमिग्रेशन आनी हे करून नेपाळ 1 week काठमांडू थंय वचून वापस इंडिया येयली. सो त्या ट्रायनेशनान तू तुगेले एक बेस्ट म्हळ्यार तुका खंयचे जर्नी दिशिल्ला? नेपाळ म्हळ्यार थंयचे जन म्हळ्यार इंडियन्सा मंके आसा, आमकां कसो न्ही डिफरन्स कळना. बांगलांत पूण थोडे रूड आसतांची, म्यानमारांत फेस आनी चेंजीस आसता. बट नेपाळांत आमकां इंडियन्सा मंकेची ते फूड जावं पुरे उलोवची लँग्वेज नेपाळी जाल्यार हिंदी यूज करतांची थंय चडती. सो व्हेकल्सय कसो न्ही डिफरन्स आमकां कळना. सो म्हाका मस्त खुशी जाली थंय नेपाळाच्या जायन. ओके, ह्या तुगेल सगळे एक बायक जर्नीन तू सो तू खंयचे एक सिच्युएशनान तू एक चॅलेंजींग म्हूण दिशिल्लें आसकी की ह्या आनी हांव कंटिन्यू करना म्हगेली जर्नी म्हूण केन्नाय एक मनान दिशिल्लें आसकी? आसूं म्हळ्यार म्हाका नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट करून नेपाळ दुखून येतरे हांव लडाख सायड वचूंका जाल्यार अयोध्या वचून आमगेले अयोध्या म्हळ्यार आमकां देवाले अनुग्रह केन्ना जावका. सो अयोध्या वचून देवा पांय पूण हांव आग्रा वचूंका जाल्यार म्हाका एक्सिडेंट जाता. इट वॉज मेजर एक्सिडेंट म्हळ्यार म्हाकशी दुखून एक स्कॉर्पियो 120 स्पीडार येवन मारता. सो मारलेल फोर्साक बायक कंप्लीट क्रॅश जावन वता. म्हाका एडमीट करतांची 3 months म्हाका बेड रेस्ट म्हणटांची. बट 1 month भितर हांव रेडी जालें. बट त्या 1 month म्हाका म्हळ्यार एक्सिडेंट जाल्यार भंय आशिल्लें आनी मिजन जायना नाका म्हूण. बट त्या टायमार घरच्यान मोटिवेट करून मेंटली स्ट्रॉंग करतना फिजिकली हांव उगी रेडी जाली. सो 1 month भितर हांव रेडी जावन आपास म्हाका खंय एक्सिडेंट जाल्यार त्याच स्पॉट हांव वचून थंय देखून म्हगेली जर्नी आपास रिस्टार्ट केली. ओके, दॅट इज रियली ग्रेट. त्यामुळे ताका मस्त एक झील जावका तुगेल्या मनान तू हांव कंप्लीट करता म्हणून झील असलो मात्र एक्सिडेंट जाल्ल्या प्लेसाक वापस वचून थंय देखून ता एक धैर्य घेवन मुखार सुचें जाता. सो हे सगळे जर्नीन तू तुगेल्या बायक रेसाचे बायका रायडाचे सो खंयच्या टायमार तुगेलो एक गायड एक तुगेलो मेंटर म्हळ्यार कोण आशिल्लो? म्हाका म्हळ्यार मेंटर म्हूण कोणय ना. बट बिकॉज म्हाका बायकाचे विशयांतू जो म्हगेल्या रायडिंगा विशयांतू पळय हांव व्हेरी कॉन्फिडंट जावन आशिल्ली. म्हाका खंयचीय डिफिकल्ट रोड म्हणल्यार हांव त्या दांटून येवची म्हाका ते कॉन्फिडन्स आशिल्लें आनी ते वील पॉवर म्हाका आशिल्लें.
बट मेंटली केलो पंता वीक जाता आशिल्ली म्हळ्यार होम सिकनेस जावं फूड पळयतना जावं घरचे फूड उडगा सेवचे जावं आनी हुशार नातील तदना पुरे थोडे घरचे उडगा आसतना थोडे मेंटली वीक जाता आशिल्ले तदना अम्मान जावं अक्कान घरचे पुरे जनान म्हाका मेंटली स्ट्रॉंग करता आशिल्ले हांव म्हळ्यार एवरी टायम तांकां विडियो कॉल करून ना कॉलार हांव कॉन्टॅक्टार आसता आशिल्ली सो तांणी म्हाका मेंटली बूस्ट करता आशिल्ली सो तें म्हाका मस्त हेल्प जालें ह्या रायडांत. ओके. तू आता लॉंग आता जर्नी प्लॅन करून वता ना, सो कशी प्लॅन करता तू? एक इंडिया सगळे राईड प्लॅन करून वतना तुगेले एंटायर स्ट्रेचर एक महिन्याच्या वाराचे प्लॅन करते की कशी तुगेला प्लॅन आसता? ना आमगेले डेली बेसिसा वयर हांव प्लॅन करचें म्हळ्यार आमगेले हेल्थ केदान कशें आसता म्हूण सांगूं जायना बिकॉज हांगा वेदर तें आसना सो वेदर चेंजस आसता फुडा निमित्त प्रॉब्लम आसता सो हांव डेली आतां पांय खंय वचूं काय तशें डेली बेसिसा वयर प्लॅन करता आशिल्लें म्हाका कितले थंय सपोर्ट म्हगेले बॉडी करता त्या हांतू हांव प्लॅन करता आशिल्लें. डेली कशी वचका वय. सांगून ओके. ह्या पुरा तू ॲज तुगेले एक पॅशनारी तू केला सो हा तुका एक प्रोफेशनल जर्नी जावन आतां करचे प्लॅन आसता की ॲज तुगेले एक पॅशन जावन तू आतां बायका हान तू ॲड करून फस्ट हांव स्टार्ट केलेलें म्हगेले पॅशना निमित्त तदान म्हाका प्रोफेशना बगे पुराय चड थिंकींग नाशिल्लें बिकॉज हांव 2019 ह्या फिल्ड आयिल्लें देखून तदान पुराय मॅच्युरिटी नाशिल्लें सो पॅशन म्हणून आयिल्ली बट आतां तें हांव प्रोफेशन जावन कन्वर्ट करता म्हणून आतां त्या फिल्डात येवल्या आनी म्हाका तदान गोतनाशिल्लें ह्या प्रोफेशनूय आसता म्हणून सो रायडींग करता करता म्हाका ताजें कंप्लीट नॉलेज मेळटा आयलें सो आतां पॅशनूय प्रोफेशनूय ऑटो मिक्सअप करून म्हगेल्या ह्या जर्नी कंटिन्यू करता म्हणून आसा. ओके. तू आता अशी जर्नी कंटिन्यू करता एक टिपिकल डे तुगेला एक कशें आसता? म्हळ्यार आतां हांव नॉर्मली आतां रेस प्रॅक्टीस करता अशें देखून सकाळीं एक 5:30 6 o'clock उठोवपा जाता 7 o'clock ट्रॅका आसता 7 to 11 थंय म्हगेल्या ट्रॅकान तूं जाता ट्रॅक जावन वापस घरा येवन घरांत हांव आनी अम्मा मात्र सुची दुखून घरा कामाकय हांव हेल्प करता म्हाका सो घरा काम आनी जावन एक दनपार फूड जावन एक 1 hour हांव रेस्ट घेता बिकॉज सकाळीं आमकां ट्रॅकान तूं मस्त बॉडी हें जाता डिहायड्रेशन आनी जाता सो 1 hour हांव रेस्ट घेता अगेन इवनींग हांव जिमा वचून वर्कआउट आसता म्हाका 1.5 hour जावं 2 hour हांव वर्कआउट करून वापस बॅक टू होम एंड डिनर तितलेंच. ओके ग्रेट. एक टिपिकली एक तू राईड करून लॉंग जर्नी वतना एक कितले किलोमीटर पर डे तू कवर करचें? हांव किलोमिटर बेसीस जाल्यार नॉर्मली आमगेले लायक हायवे सुपर हायवेस आसल्यार 700 kilometer ते हांव रायड करता हवर्स लेकार 10 to 12 hours हांव पर डे रायड करता हांव. ओके. इट डिपेंड्स तुगेले इवन वाट कशें आसा म्हळ्यार 10 hours रायड करता 2 hours रेस्ट फुडाक लंच ब्रेक तशें इवनींग स्नॅक ब्रेक म्हणून पुराय 2 hours ब्रेक 10 hours रायडींग करता. ओके ग्रेट. तुगेले ह्या एंटायर जर्नी आयकतना आमकां एक इन्स्पिरेशन मेळटा एक चिल्ली म्हणून कोणी सांगिल्लें म्हळ्यार एक सांगिल्ली मना घेना अशी तर एक झील धवर न्हू तू ह्या पॅशनेट जावन घेवन आतां प्रोफेशनल जर्नी सायड वता ॲज अ बायकर जावच्याक सो तुका ह्या जर्नीन तू मस्त सक्सेस मेळो म्हणून हांव विश करता. सो तशीच आमगेल्या ह्या पळोवच ऑडियन्साक आतां युथांक तू कसो मेसेज दिवचा इश्ट पावता? युथाक म्हळ्यार चल्यांक एस्पेशली चल्यांक पूण तांणी कसं म्हळ्यार लेखल्यार आतां चल्लो म्हळ्यार एक खासच दुखून तांकां सपोर्ट मेळूं मेळटा बट चल्यांक तशें न्हय इवन म्हाका सपोर्ट मेळना दुखून हांव सांगचें चल्यांक आतां हें पॅशन मात्र न्हय हातूंत प्रोफेशनल जावनय मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आसा विंगड सेगमेंटांत ऑपॉर्च्युनिटीज आसा एंड आतां चल्यांक सपोर्ट म्हळ्यार आतां स्ट्रॉंग आसा ह्या फिल्डांत प्रोफेशनल फिल्डांत सो कसं नाही असं रायडींग फिल्डांत येवका म्हळ्यार आश आशिल्ली हांकां ह्या प्रोफेशन जावनय घेव येता म्हळ्यार एक हांव मेसेज दिता. ओके. तू आतां ऑलरेडी 23,000 kilometer कंप्लीट केलेलें आसा तशीच आनी मुखार तू कसो एम दवर मुखार वता सो तातूंत माळो सो आनीक चड सक्सेस आनीक चड यश तुका माळो म्हूण सांगून विश करता. थँक्यू. तशीच आमगेले ह्या कार्यक्रम पळयले तुमचे सगळ्यांक धन्यवाद.